नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे येवकार हांव दिप्ती काकोडकार सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवच्यो मुखेल खबरो। दक्षिण गोंयांतल्या बेताळवाडी वाठारांत 85 वर्सां पिरायेच्या बापायक बडयलो पुतान आनी सुनेन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात प्रकार कैद दोगांय आड कोलवा पुलिशेंत गुन्यांव नोंद। लामगावच्या अक्षत नाईक प्रकरणात वीज खात्याचे लाईनमॅन केदार मांद्रेकारा सयत घराचे धनी समीर मावळींकारा आड पुलीस स्टेशनात गुन्यांव केला नोंद। एक देश एक वेंचणूक संकल्पनेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलो तेको। एकाच वेळार वेंचणुको जाल्यो जाल्यार सुशासन तशेंच उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जातले शक्य। बँक रिणाची फटवणूक आणि पैसे लुटपाच्या प्रकरणात ईडीन तात्पुरती 112.90 कोटी रुपयांची मालमत्ता केल्या जप्त। ह्या कृतीत गोंया सयत देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यातल्या मालमत्तेचो आणि अमेरिकेतल्या टेक्सासातल्या एका रेसिडेन्सी घराचो आसा आस्पाव। कानोळे दर्यांत बुडून उत्तराखंडच्या तरणाट्याक मरण, बुडून ताची कूड जाली बेपत्ता। सोद मोहीम केले उपरांत सापडली कूड। आणि मेसाच्या जेवणात किडी मेळिल्ल्यान संबंधित कंत्राटदार केलो निलंबित। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपा खातीर नेमतले समिती। गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरीची माहिती। आता खबरो विस्तारान। लायनमॅन हेल्पर मरण प्रकरणा वयल्यान माळिंगेचे लोक आक्रमक जाल्यात। घडणूक थळाचेर पंचनामो करतना तिडकल्ल्या लोकांनी वीज खात्याचे अधिकारी आणि पोलिसांचेर प्रश्नांचो शिवर करून अधिकाऱ्यांक घाम काढलो। मंथनाचो जीव घेवपाक जबाबदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय करिनात तो मेरेन आमी उगी रावचे नात अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। अस्नोडेच्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटा कडेन काम करतना लायनमॅन हेल्पर मंथन आरोसकर हाका लायटीचो शॉक लागून दुखेस्त मरण येवपाची घडणूक शुक्रारा घडिल्ली। शुक्रारा सांजे वीज खात्याचे अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी घडणूक थळार प्रकरणाचो पंचनामो करपाक आयिल्ले। ह्या वेळार माळिंगे वाठारांतले 100 परस चड लोक जमिल्ले। मंथनाचो अपघात न्हय वीज खात्याच्या निश्काळजीपणाक बळी गेला। हो जाणून बुजून केल्लो खून आसा असो आरोप लोकांनी केला। हॉस्पिटलाच्यान डायरेक्ट बंबळे पावली थंय मदीं कितें केलां जाल्यार खबर डिपार्टमेंट खून करता आणि दुसरो डिपार्टमेंट सपोर्ट करता ते तांकां सपोर्ट करता आणि हो कितें सांगता पळय आमकां चीफ इंजिनियर येतलो म्हणून हांगा चीफ इंजिनियर येवंक ना आपूण आतां चीफ इंजिनियर जालो पळय आणि तेका एक आन्सर तो आतां हेनी केला तेनी केला तो प्रमोदान केला तेजें नांव कितें सांगना आमकां थंय बांबूळ हांगा तुमी सायली मारा काय जावचें खंय आमी सायली मारून आमकां साल्वार आमी आतां ते आमकां खबर आसली म्हणून सांग आमी आतां बॉडी हाडची ना तांकां जबाबदारी पयली घेवन बॉडीची थंय डायरेक्ट तुमी डायरेक्ट बॉडी घेवन वयता खूप त्याच्याने हा की आतां सद्या आमी पळय सगळ्यात म्हणटा प्रमोदान फोन सुरू केला हिनी फोन केलो तिने फोन केलो ब्लेम आमी कोणा करपाचो आमी धरपाचो कोणा आमी हो आमचो मेन धरपाचो कोणा आपूण ना म्हणटा धरपाचो कोणा विचारपाक कोणा आमी आतां घेवंक दुसरें म्हटल्यार जेन्ना बॉडी जेन्ना आयज हे इन्सिडंट जाला पळय एकदम दुःखाची गोष्ट आसा आणि आमचो गांव भाव म्हटल्यार जाता जो मावळिंगे गांवचो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान लायन हेल्पर आसलो पळय हे इन्सिडंट जाला आयज सादारण एक 9 ते 9:30 पर्यंत आणि गांवांत तांकां एक 10-10:30 पर्यंत हे इन्सिडंट कळ्ळा पण जेन्ना पळय डिपार्टमेंट लोक जे काम करतात किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे हेड जे ऑफिसर्स असतात आयज जर आमी जेन्ना पळय ह्या स्पॉटाचेर पावले तेन्ना पयलीं आमी सगळे लोक तांकां जेन्ना हांगासर ते इन्सिडंट जालो तेज्या उपरांत ताका बिचोले PSC व्हेलो थंय हॉस्पिटलान जेन्ना व्हेलो तेज्या उपरांत तेंचो फॅमिली मेंबर कोणूच ना
अशें एक दिसलें की तांकां अशें कळ्ळें की ते मावळींच्या गांवचो भुरगो म्हणून ते एकदम भियाले अशें दिसता, कारण ते लोक सत्या खातीर झगडपी मनीस हे. जेन्ना पळय तेन्ना कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी कोणाकूच न सांगतात पोस्टमॉर्टमाक बॉडी व्हेली, बांबोळी व्हेली. हो एक प्रश्न चिन्ह हांगासर येता की जेन्ना बॉडी जर पोस्टमॉर्टम वता जाल्यार फॅमिली मेंबर तेंच्या बरोबर आसपाक जाय. खंयच्या धर्तेचेर तेंच्यानी हाडलें, खंयच्या रुला प्रमाणे हाडलें जाल्यार ते तांकां जाणून घेवपाचें आसलें. तेज्या उपरांत ते जीएमसीन गेले. जीएमसीन पोस्टमॉर्टम करूंक ना. थंयसर ऑफिसराक जो PSI आसलो तेका जो क्वेश्चन केलो की तेंच्यांनी अशें ठरयलें की ती बॉडी घेवपाची ना म्हणून पोस्टमॉर्टम करपाचें ना म्हणून. इवन तेंच्यांनी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे तेंच्यांनी पंचनामा करूंक नासलो. आता तुम्ही मुद्दाम पळया, आता जाल्यार ऑलमोस्ट 7:30 जालेल्या 8 जाल्या आणि सकाळी इन्सिडंट जाला सकाळी 8:30 म्हणजे 9:30 ते 8, 8:30, 9 अशें धरून जाला. म्हणजे पुलिसांची हांगा खंय तरी हलगर्जीपणा दिसून येता. तेंच्यांनी फर्स्ट म्हणटा ती बॉडी थंयसरूच दवरपाक जाय आसली, त्यांच्या फॅमिलीक घेवपाक जाय आसले आणि हांगा येवन पयलीं पंचनामा करपाक जाता आणि मागीर तुमी पोस्टमॉर्टमाक व्हरपाचो आसलो. हे एक हांगासर जाता. दुसरे प्रश्न येता हांगासर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. हे इतके लोक हांगासर मावळींचे आसा ते सबंदीस आयज उपाशी पोटान हांगासर बाबडे न्याया खातीर येयलेले आसा. जेन्ना पण न्याया खातीर येयलेले आसा जाल्यार वयर आमी जर पळयता न्याय करतो पडटा. अशी परिस्थिती येता अशा डिपार्टमेंटाची. आमी जेन्ना पळय आतां स्पॉटाचेर जेन्ना आसले तेन्ना स्पॉटार जर पळोवंक वयशीत जाल्यार जे 11 kV एके सायटीक आसा आणि 33 kV एके सायटीक आसा आणि जर पळोवंक वयशीत जाल्यार एकदम लागीं आसा ती टच आसा तर. आणि तुम्ही 2 जाण लायनमॅन आणि एका हेल्पराक किंवा 2 हेल्पर घेऊन येदी व्हडले लायनी पोना जेन्ना पळय हे घेऊन धाडटा तुम्ही बंद करून एक लायन म्हणटा ते म्हणटा 11 kV बंद केली, 33 kV चालूच आसली आणि ते फोनाक रावलेले खंय की त्यांचो फोन येतलो आणि मागीर ऑफ करतले. म्हणजे लोक मेल्या उपरांत तुम्ही फोन करतल्यात आणि त्यांचा जीव वाचयतल्यात. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. उदरगतीक उर्बा दिवपा सयत विकसीत भारत 2047 उद्दिष्ट साध्य करपा खातीर एक देश एक वेंचणूक हो बदल पूरक थारतलो. देशात एकाच वेळार वेंचणूक जाल्यार उदरगत तशेंच सुशासनाचेर लक्ष केंद्रीत करप सरकाराक शक्य जातलें. हाका लागून गोंयकार आनी गोंय सरकाराचो एक देश एक वेंचणूक संकल्पनेक पुराय तेंको आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मजगतीं ह्या विधेयकाक विरोधी पक्षांनी खर विरोध केला. एक देश एक वेंचणूक हो एक नवो विचार सरकारान फुडें हाडला. ताचे खातीर पार्लमेंटान ऍक्ट एमेंड करपा खातीर बिल सादर केला. ते बिल आतां कमिटी कडेन गेला. जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी ताच्या अभ्यासा खातीर नेमिल्ली आसा. सद्याक ती गोंयान आयल्या. गोंयान येवन त्या कमिटीन केलें कितें, जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जे आसा, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, त्या पॉलिटिकल पार्टींच्या मुखेल्यांकडे तांच्या प्रतिनिधींकडे तांच्यांनी भासाभास केली. मुखेल मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे त्या कमिटी मुखार गेले. तांच्यांनी कमिटीक मेळून भायर येयल्या उपरांत सांगले की म्हजो ह्या विचाराक तेंको आसा. एक देश एक वेंचणूक जावपाक जाय म्हळ्यार कितें, पंचायत आसतली, जिल्हा पंचायत आसतली, विधानसभा आसतली, म्युनिसिपालिटी आसतली, नाजाल्यार पार्लमेंटाची वेंचणूक आसतली. ही एकच वेंचणूक आसतली. घडये घडये वेंचणुके जावचे ना. घडये घडये वेंचणुकी कित्या खातीर जावपाचे पडटा असो एक प्रश्न आयला. आनी वेंचणुकी घडये घडये जाल्यार ताचो फटको आमकां तुमकां कसो बसता. वेंचणूक जी आसता ती वेंचणूक जावच्या पयलीं म्हयनो 1.5 म्हयनो फाटल्यान एक नोटिफिकेशन काडटात, इलेक्शन डिक्लेअर करतात. ते डिक्लेअर जाले काय कितें लागता, कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट म्हळ्यार कितें, सरकाराची जी कामां आसता ती थंड 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 जायत वयतात आनी सरकार कसलो डिसिजन घेयना. कितें सांगता, कोड ऑफ कंडक्ट लागला, आमी ती कामां करूं शकना, आमी डिसिजन घेवपाक जायना. आणि पंचायतीचे आसतले, जिल्हा पंचायतीचे आसतले, म्युनिसिपालिटीचे आसतले, नाल्यार विधानसभेची वेंचणूक आसतली, अशे वेंचणुके जर चालूच उरले फाटोफाट एका फाटोफाट 2-3 म्हयन्यांनी जाल्यार कोड ऑफ कंडक्ट लागीत रावतलो आनी आमकां जे डेव्हलपमेंट जे आसा ताचे जे डिसिजन घेवपाचे ते सरकाराक घेवंक मेळचे ना. ताचे खातीर एक वेंचणूक एक देश हो विचार फुडें आयला. ईडी म्हळ्यार अंमलबजावणी संचालनालयान कोटी रुपयांच्या बँक रिणाची फटवणूक आणि पैसे लुटपाच्या प्रकरणात व्हड कारवाय केल्या. लीला इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
कंपनीचो प्रमोटर भरत राजपुंज आणि हेर सहकार्या आड ईडीन तात्पुरती 112.90 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या. जप्त केल्ल्या मालमत्तेत गोंयांत सयत देशातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतली मालमत्ता आणि अमेरिकेतल्या टेक्सासातले एक रेसिडेन्सी घर हांचो आस्पाव आसा. जयपूर विभागीय कार्यालयाच्या अंमलबजावणी संचालनालयान प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऍक्ट कायद्याखाला लील इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीच्या प्रमोटर आणि हेर सहकार्याची सुमार 112.90 कोटी रुपयाची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या. जप्त केल्या मालमत्तेत दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, गोय, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूतली जमीन, उद्देगीक प्लॉट, निवासी मालमत्ता, बँक बॅलन्स, फिक्स्ड डिपॉझिट आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूक हांचो आस्पाव जाता. अमेरिकेतल्या टेक्सासातले एका निवासी घरूय ईडीन जप्त केला. सीबीआय नोंद केल्ल्या गुन्यांवाचेर ईडीन चौकशी सुरू केल्ली. कंपनीच्या प्रमोटर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भारतीय स्टेट बँक आणि IDBI बँकेच्या फुडारपणाखाला आशिल्ल्या बँकांचे पंगडांक बनावट अर्थीक कागदपत्रां सादर करून सुमार 376 कोटी रुपयांची फटवणूक केल्ल्याचे चौकशेंतल्यान स्पष्ट जाला. कंपनीच्या अर्थीक नोंदीत घुसपागोंदळ केल्ल्याचे आणि मालमत्ता, साठवण आणि रिणां कृत्रीम रितीन फुगयल्ल्याचे ईडी तपासांतल्यान दिसून आयले. उपरांत बँकांकडल्यान मेळिल्लो निधी वेगवेगळ्या संबंधित कंपनी वरवीं आणि परदेशांतल्या उपकंपन्यांच्या माध्यमांतल्यान वळयला. उपरांत ह्या पयशांनी वेगवेगळे रिअल इस्टेट मालमत्ता विकती घेवपा खातीर वापरिल्ल्याचे चौकशेंतल्यान स्पष्ट जाला. ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी अंमलबजावणी संचालनालयान सुरू केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कानोये दर्यादेगेर दुर्दैवी घडणूक घडली. उत्तराखंडाचो 25 वर्सांचो तरणाटो दर्यांत बुडलो. व्हड ल्हार आयिल्ल्यान ल्हारांनी ताका ओडून खोल दर्यांत व्हेलो. हे घडणुकेची म्हायती ताच्या इश्टांनी पुलिसांक दिली. उपरांत थंय आशिल्ल्या लायफगार्डांनी सोद मोहीम सुरू केली. उपरांत रोखडीच ताची कूड शिकेरीच्या कालामारी मेळ्ळी. बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव शाहीद अफ्रिदी. तो उत्तराखंडाचो तरणाटो आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. देखिए आप लोग ना, हमारा जो लाइफ गार्ड था उसको गया था और वो मोबाइल लेके ही हाथ में टावर में था. वो बोल रहे हैं 6:20 का टाइमिंग था. मतलब उससे पहले आप लोग आधा घंटा आए थे. आके वापस की गए, आए आके सीधे 10 मिनट रूम से कितना बजे आए आप लोग? 6 में से निकला था. क्योंकि देखिए इतना जल्दी कोई टूरिस्ट आता नहीं मुझको. नहीं, एक्चुअली क्या करते हैं टूरिस्ट है, आप लोग इधर ही काम करते हैं. हम तीनों ही तरह मिलते हैं. मालूम है? हाँ. इसकी जॉब ही यही थी 4-5 महीने से कंप्लीट में. और आपको लोग तो क्या घूमने आए थे, इसका बर्थडे के लिए क्या करते हैं, इसने हमारी टिकट करी दोनों की. बोले आ जाओ, बर्थडे सेलिब्रेट करें. आप लोग क्या फैमिली वाले फैमिली दोस्त है, लेकिन ठीक है, वो सही है. मुझे क्या चाहिए कि आप लोग कितना बजे आया और उसका कितना टाइम आपने दिन पर ऐसे बैठा या खड़ा कुछ खेला और उसके बाद वो फिरा. 6:30 से आधे घंटे के बीच में 10 मिनट रहते हैं. बैठे रहे. उसका कैसे मन में आया कि जाने का पानी, क्योंकि आगे चल के हमको भी पता चले कि क्या सोच रहती है टूरिस्ट की पानी के बारे में. तो उसका क्या मन में था, आपको दिखाने के लिए पानी में गया था क्या? दारू पिए थे. नेक्स्ट. कानोळी वाठारांतल्यान एक दुखद आणि दुर्दैवी घडणूक मुखार येता. ती म्हटल्यार मूळ उत्तराखंडचो रहिवासी 25 वर्सांचो शाहीद अफ्रिदी, जो गोंयांत काम करतालो, हो काल कानोळी बिचार बुडून आयज मरण पावलेल्याची बातमी जी आसा ती मुखार येता. नमस्कार, येवकार, हांव वीणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. पुराय बातमी अशी जावन आसा ती म्हटल्यार शाहीद अफ्रिदी जो पणजे कामाक आसतालो, गोंयानूच रावतालो, मूळ उत्तराखंडचो, ताचोच बर्थडे आशिल्लो आणि ताणें आपल्या बर्थडे खातीर स्वता तिकेटी काडून उत्तराखंडच्यान आपल्या गांवांतल्यान आपल्या आनी दोग जे फ्रेंडांक आशिल्ले ते गोंयान बर्थडे सेलिब्रेशना खातीर इन्वायट केल्ले.
आणि आयज रातची जेन्ना ही 4 सुमार जी आसा ती कानोळे बिचार वचून बसलेली आणि अराउंड 6च्या वेळार शाहीद जो आसा वो दर्यान स्विमींग करपा खातीर देंवलो आणि खंय तरी ल्हारांचो जो नेट आसा तो व्हडलो आशिल्ल्या कारणान शाहीद जो आसा तो आपलो तोल चुकून जो आसा तो ल्हारान बरोबर व्हांवून गेलो. हाची जी खबर आसा ती तेचे वांगडी जी आशिल्ली तांच्यांनी पुलिसांक जी आसा ती कळयली आणि पुलिसांनी जे आसा ते सर्च ऑपरेशन सुरू केले. आयज शुक्रारा सकाळ मेरेन सुद्धा जे आसा ते हाचे रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आशिल्ले, पण शाहिदाची बॉडी जी आसा ती खंयच मेळूंक नाशिल्ली. आणि आयज शुक्रारा 2 एक अशी गजाल मुखार येता ती म्हटल्यार शिकेरे कालामारी रिसॉर्टा कडेन एक बॉडी मेळ्ळा आणि जेन्ना हाचे आयडेंटिफिकेशन जाता ती तेन्ना ती बॉडी जी आसा ती शाहीद आफ्रिदी ह्याच मनशाची जावन आसा अशें कन्फर्म जाता. आता फुडें जे आसा ते बॉडी जी आसा ती रेस्क्यू केलेली आसा आणि तशेंच हाचेर जे आसा ते फुडें कलंगूट पुलिसांचे फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तेच चालू आसा. गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात किडी मेळिल्ल्या प्रकरणात संबंधित कंत्राटदाराक निलंबित केला. तशेंच ताका ब्लॅक लिस्टेड करून ताच्या कडल्यान 2 मेस कॅन्टीनाचे कंत्राट काढून घेतल्या. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपा खातीर खासा समिती नेमतले अशी माहिती गोंय विद्यापीठाचे रेजिस्ट्रार सुंदर धुरीन दिली. शुक्रारा भारतीय जनता युवा मोर्चान रेजिस्ट्रार कार्यालयात आंदोलन करून खर कारवाय करपाची मागणी केले उपरांत हो निर्णय घेतलो. बिरेस्तार गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात किडे आशिल्ले ते हांवें पळयले अशें गोंय विद्यापीठाचे रेजिस्ट्रार सुंदर धुरीन सांगले. ही घडणूक खरेंच दुर्दैवी आशिल्ली. हाचे उपरांत आमी त्याच दिसा कंत्राटदाराक कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी करून दंड घातलो. आमी विद्यार्थ्यांच्या भलायके कडेन खेळपाक सोदना, देखून आमी कंत्राटदाराक कायमचो निलंबीत करून ताका ब्लॅकलिस्टान घातला. विद्यापीठांतल्या हेर 2 कॅन्टीनाचें काम आमी थळाव्या स्वयंमदत गटाक दितले. ही 2 कॅन्टीनां सोमारसान सुरू जातली. कंत्राटदाराक काडिल्ल्यान कांय दीस मेस बंद उरतले अशें तांणी सांगलें. पूण पयशे फारीक केल्या विद्यार्थ्यांक आर्थीक लुकसाण जावचें न्हय हाची जतनाय घेतले. फुडल्या सप्तका मेरेन मेस चलोवपा खातीर नवो कंत्राटदार घेतले. फुडाराक हॉस्टेल वॉर्डान कॅन्टीन समितीच्या वांगड्याक दर दिसा मेस कॅन्टीनाक भेट दिवपाची सुचोवण्यो दितले. हांवूय स्वता ह्या कॅन्टीनाक वचून ताची तपासणी करपाचो थारयला अशें धुरीन सांगलें. Complaint has been received on the contractor Imperial Caterers, who is running both the mess as well as the main canteen, and specifically the worms were found in the food the previous night, and also the students have brought to my notice that also today morning it is found. So accordingly the show cause notice yesterday was issued based on that incident, and the fine was listed. And it was also brought to the notice of the vice chancellor that he is to be suspended immediately. So now that is what I have put over here. So he will be suspended from today itself. That's one thing. Second thing, the students who are now already paid the fees, etc. So they will not be charged until the new caterer comes over there and takes over. That is second thing. And third thing is member secretary of that committee to be changed. फाटलीं 3 वर्सां ह्या हॉस्टेलाच्या मेसाच्या जेवणाच्यो कागाळी येतात. आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 म्हयन्या आदीं अन्न आनी वखदां प्रशासनान मेसाचेर धाड घातली. त्या वेळार कंत्राटदारान जायते नेम मोडिल्ल्याचे स्पश्ट दिसताले, पूण विद्यापीठान ताचेर कांयच कारवाय करूंक ना. ह्या प्रकरणात कॅम्पस समितीच्या वांगड्याची चवकशी करची. आमचे खातीर राजकारणा परस विद्यार्थ्यांची भलायकी चड म्हत्वाची आसा अशें भाजयू मोर्चाचे अध्यक्ष तुषार कळयेकर हांणी सांगलें. गोवा युनिव्हर्सिटी आणि त्याचे आशिल्ले हॉस्टेल मेस ह्या मेसान फाटली 3 वर्सां जाली जेवणा भितर खंय ना खंय तरी आफ्टर एवरी 3 मंथ 4 मंथ अश्यो कंप्लेनी येत आशिल्ल्यो. किडे मेळटा, वॉर्म्स मेळटा, आणि हे कंटिन्यू चालू असताना 6 म्हयन्या पयलीं आमकां सोर्सिसा प्रमाणे अशी न्यूज मेळ्ळा की FDAन हांगा रेड केल्ली. थंय 18 or 15 सम डिफरंट काइंड ऑफ माल प्रॅक्टिसीस हांगा सापडलेल्यो विथ द सेम कॉन्ट्रॅक्टर. तरी आसून गोवा युनिव्हर्सिटी हेंचेर काय एक्शन घेवना. काल एक इन्सिडंट जालो जेन्ना वॉर्म मेळ्ळो. आयज सकाळी परत वॉर्म मेळ्ळो जेवणा भितर. सकाळी आतां लेटस्ट हांगा न्यूज दिला. हे सगळे आसतना जो केटरर आसा तो फ्रीली सेफली हांगा भोंवत आसा आनी तो सेंट्रलायज प्रोसेसान मेस अलोंग विथ ऑल दी कॅन्टीन्स हांगा चलयत आसा.
म्हणून आयज BJYMन आम्ही प्रोटेस्ट काढलो रजिस्ट्राराच्या ऑफिसार. मजगती विद्यापीठातल्या मॅथ्स प्रकरणाचे भाजयू मोर्चाच्या आंदोलनाचेर काँग्रेसीन खर टिका केला. भाजयू मोर्चा आंदोलन हे फकत प्रसिद्धी खातीर स्टंट आसा, तशेंच स्वताच्या सरकाराच्या आपेसाचेर पड्डो घालपाचें काम केलां असोय आरोप काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्ष अर्चित नायकान केला. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या मेसान त्यांच्या जेवणान किडे सापडले, हेजेर भारतीय जनता युवा मोर्चान प्रोटेस्ट दवरलो. धर्मेंद्र प्रधानान येदो व्हडलो नीट पेपर लीक केलो तेन्ना तुम्ही कितें रेजिग्नेशन मागपाक येवना. हे सिलेक्टिव्ह आउटबस्ट कित्याक? हे निकम्मा आणि नौटंकी BJYM फक्त मिडिया हेडलाईन्स करपाक अँड टू गेट सम मिडिया स्पेस तुम्ही हे करतात. तुमचो खुद्द मुख्यमंत्री, तुमचो एज्युकेशन मिनिस्टर, तुमचो जो मुख्यमंत्री, ताका तुम्ही एक फोन करून लावपाक 2 मिनिटांत सॉल्व करपाक जालें तुमच्या कडल्यान. बट योर इश्यू इज योर इंटेन्शन इज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. तुमचो दामू नायकाचो PA थंय बसला फुडें, तुम्ही सिटिंग कॉर्पोरेटर बसला, ते तुमचे BJPचे तेही तुमचो इश्यू सॉल्व करपाक शकता. तुमकां इंटेन्शनच ना सॉल्व करपाक. सिलेक्टिव्ह आउटबस्ट नीट पेपरा विशयी तेन्ना तुम्ही खंय आशिल्ले? तुम्ही सोहम नायकाचे कुर्चरा इश्यू जाले थंय तेन्ना खंय आशिल्ले? म्हापशा मर्डर जाला आनी एक मर्डर रेप जाला तेन्ना तुम्ही खंय न्हिदिल्ले BJYM? व्हाय दिस सिलेक्टिव्ह आउटबस्ट? हे फक्त नौटंकी आणि फक्त तुम्ही पब्लिसिटी हंग्री झाल्या सध्या टू सम मीडिया अटेन्शन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कारापूर सरवणा येवपी बांदकाम प्रकल्पा आड थळावे लोक आंदोलन करतात. या आंदोलनाक 100 दीस पुराय जावपाचे आसात. ह्या निमतान हांगाचे कांय आंदोलक 13 जुलयाक दिल्लीतल्या जंतर मंतर हांगा आंदोलन करतले. निर्देशकांक तेंको दिवपा खातीर 13 जुलयाक आझाद मैदानाचेरूय आंदोलन करतले अशें स्वप्नील शेल्लेकर हांणी सांगलें. शुक्रारा पणजेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार गोविंद शिरोडकर आनी देविदास आमोणकर हाजीर आशिल्ले. आम्ही इनफ इज इनफ मार्फत तुमकां सगळ्यांक अपील करता की 13 जुलय सोमारा ते गांवचे लोक जंतर मंतर वयता दिल्ली प्रोटेस्ट घेवन. सो काहीशे लोक थंय दिल्ली आसतले. आमी गोंयकार तांकां सपोर्ट दाखोवपाक लागून आमी आझाद मैदानाचेर मेळया सांजचे 5 वरांचेर. सो तुमच्या सगळ्यांकडे मागता हांव की आम्ही सोमारा 13 जुलयाक सांजचे 5 वरांचेर आझाद मैदानाचेर मेळया आणि कारापूरकारांक सपोर्ट दाखोवया. आणि फक्त कारापूरकारांक न्हू, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा इन एंटिसिपेशन की फाल्यां सकाळी आमच्या गांवांनी असले प्रोजेक्ट येवपाक जायना. आणि जर हे सरकार असले कितें षडयंत्र रचयता जाल्यार तांकां एनादर मेसेज वचोंक जाय की आमी उगी रावचेले ना म्हणून. सो कारापुराचो प्रोजेक्ट जो आसा आनी तो प्रोटेस्ट आहा, इट्स अ लिटमस टेस्ट फॉर गोवन्स. गोंयकार कितले पर्यंत झगडो शकता ते तपासतात, पाशियेस पळयतात आमचे. आनी आमी निमाणे पर्यंत लढटले, पूण असले प्रोजेक्ट अलाव करचे ना आमच्या गांवांत. ही मेसेज स्ट्रॉंगली वचप अत्यंत गरजेची आहा. सकाळच्या खबरे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. Highways are important because they connect people and goods, which helps the economy grow. Goa's focus on revamping its infrastructure, the road network has taken center stage for the government and authorities. This includes widened highways, elevated roads, and sea bridges, which together have formed a seamless link and advanced landscape for surrounding development on the National Highway 66, which runs through the state. You know
when Atal Setu was opened? It changed our lives. Now, what if I tell you that there are so many highways that are built in Goa? It gives us some amazing view and scenic beauty. You don't know, right? And today we have come to show you the exclusive view of it. Come, let's take a tour. The Indian government, led by Road Transport and Highways Minister Shri Nitin Gadkari, has initiated a major infrastructure project to enhance connectivity in Goa. Goa is currently seeing significant improvements in its road infrastructure. Let us show you how. The Margao Bypass. The all-new Margao Bypass is a New Year gift for Goa. By lightening traffic congestion in Margao and enhancing north-south connectivity, the road provides seamless travel for commuters and boosts regional development. This western bypass is a part of a bigger plan to decongest traffic along the Karnataka-Maharashtra National Highway. The Manohar Parrikar Kankona Bypass. This highway reduces a distance of 21 kilometers to just 7 kilometers and shows how the world-class infrastructure of Vikasit Bharat can transform the travel experience in rural Goa. The Mopa Link Road. This is a significant boost to regional infrastructure. The 6.7 kilometer long controlled access corridor is a key infrastructure project aimed at providing a direct and efficient route between the new airport and the mainland. The Pernam to Porvorim Highway. This road is the direct access to Pernam, allowing direct entry to the Mopa Link Road. The Atal Setu. The Atal Setu Goa was introduced by Goa's former Chief Minister, late Shri Manohar Parrikar, with the aim to reduce traffic congestion throughout the city and was executed under his guidance. This bridge is designated to late Shri Atal Bihari Vajpayee, India's former Prime Minister. The Atal Setu Goa bridge interlinks two cities of Goa, Porvorim and Panji. It contains 4 lanes of NH66 across the Mandavi River. It is also known as the third largest bridge in India, which is 5.1 kilometers long. The Zuari Bridge. The network, spanning a total length of 13.3 kilometers, connects the north and south of Goa, while further opening nearly 150 kilometers of the advanced carriageway in total, with its neighboring states of Maharashtra in north and Karnataka to its south. The Baina Road. The highway is a 7.8 kilometer long stretch of NH17B, including an elevated road from Ravindra Bhavan Junction to Marmugua Port Trust. The project is one of its kind, as it is with a cable-stayed bridge on a road overbridge constructed on a curve. It is a port connectivity 4-lane road from Varunapuri to the Sada Junction stretch of NH17B and provides direct and quick and efficient routes between the two destinations. According to Goa's Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, half of the tourism infrastructure required for the future is ready with opening of the parallel Zuari Bridge and Atal Setu, added with the opening of the Manohar International Airport. This is the vision of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the hard work of our state government. And as a Goan, it feels proud to see this kind of infrastructure, and I cannot wait to see the future, how it will look like. So till then, see you soon.
लायटीचो शॉक लागून लायनमॅन हेल्पराक मरण येवपाची घडणूक अस्नोड्या वाठारांत घडली.